स्टेशनान आसलेलो हे देवाक पुलीस स्टेशनान दवरा म्हटल्यार ही बरी गोश्ट न्हू पूण आज खरेंच देवान करून दाखयलें कितें गणपतीन सत्य कितें आनी खोटें कितें तें पूण आज बरो दीस आहा आनंदाचो दीस आहा आनी आज खरेंच दिसता कितें चवथीचो दीस कसो गणपतीक मुक्ती मेळ्ळी सगळे आमचे जे पुलीस स्टाफ आहा न्हू मुर्मुगांवचे तांकां हांव साश्टांग दंडवत करता कित्याक मूर्ती मरे आसा तशी आहा येयल्लेली ती 2 वर्सां जालीं आतां एका तेंच्यांनी बऱ्यांतल्या बऱ्या पद्दतीन आमची मूर्ती जपली आनी आयज हो सुखाचो क्षण संकल्प आमोणकर DYSP राणे हेच्या खातीर आमकां पळोवपाक मेळ्ळो तेंच्यांनी इनिशिएटीव घेतलो बालन चोडणकर संकल्प आमोणकर DYSP राणे हेंच्यांनी सगळ्यांनी मेळून इनिशिएटीव घेवन आयज हो दीस दाखयलो आमकां आमी सगळे मुर्मुगांव तेंचे देव बरें करूं म्हणटा आनी एक बरी मेसेज दिवंक सोदता ह्या क्रावडान मरे गणपतीच्या विसर्जनाक हिंदूय आहा मुस्लिमूय आहा आनी क्रिस्तांवूय आहा जे थोडे नराधम आहा न्हू जे आमचे पीस हे डिस्ट्रॉय करपाक सोदता न्हू तांकां एक मेसेज दिवंक सोदता अचानक हे गणपती विसर्जन जालां कशें जालां खबर ना कितें रे पूण आयज ही मेसेज दिवंक सोदता आमी गोंयकार हिंदू मुस्लीम क्रिस्तांव एक सगळे आणि याच पद्धतीने रावतले गणपती बाप्पा मोरया। आयज शेगीत 2 वर्सां हांव गणपती काळोखान आसलो आयज आमकां खंय तरी तेणी आपूण काळोखान रावन ह्या मुर्गान आमकां उजवट दिलो आनी आयज इतली बरी खोशयेची खबर आयज अशें आमकां दिसलें की आयज खंय तरी एक चवथ आसा अशें आयज खरी ही चवथ मुरगांवकारांची गेल्या फावटी चवथ जाल्ली पूण ही परती आमच्या सगळ्या सडेकारांची आख्या मुरगांवच्या लोकांची तितून हिंदू मुस्लीम क्रिस्तांव सगळ्या भावांची ही परतून एकदा चवथ आसा आनी आयज इतलो खोशयेचो दीस आसा ह्या गणपती बाप्पाचे आयज आमी विसर्जनाक सगळो लोक येयला हांव इतलेंच मागता गणपती बाप्पा कडेन जे मुरगांवचे लोक आसा सगळ्या धर्माचे लोक आहा आयज तांकां सगळ्यांक देवान राखचे आयज तेंच्या फाटल्यान पिडा क्लेश आसा सगळो पांया पोंदा दवरचो आनी जेंच्या मनान जी वायट बुद्धी आहा ती आपले पांया पोंदा दवरची आनी जो किल्लो जातो सगळो आयच्या दिसा पासून आपूण घेवन वयचो गणपती बाप्पा गुन्हेगाराक जेलीन घालता ते टायप ताका देवा घरान तेच्यांनी जेलीन दवरले हे सारकें वायट कृत्य आनी आयज आमी सगळीं मुरगोवची दादले बायलां भुरगीं सगळीं एकठांय जावन एकजुटीन ना राजकारण करता तेजें विसर्जन करपाक हांगा एकठांय जाल्या तेन्ना व्हडल्या उमेदीन आमी असो श्री गणेशाचें विसर्जन जे रिती प्रमाणे जाता पळय आमच्या तशें आमी हें विसर्जन करता। मंगलमूर्ती मोरया तू सुख करता मोरया तू दुःख हरता मोरया। आयज 2 वर्सांनी आमी आमच्या मुरगांवच्या राजाचे म्हटल्यार आमच्या गणपतीचे विसर्जन करता। आयज 2 वर्सां जालीं आमचो मुरगांवचो राजा पुलीस स्टेशनार आसलो आयज आमच्या MLAन सगळ्या आयटीकसून त्रास काडून सगळ्यांक कन्विन्स करून आयज आमी गणपतीचें विसर्जन करता आनी आमकांच खबर ना बाबा आमचो मुरगांवचो राजा भितर कित्याक आसलो कितें तरी जालें तें कोणाकूच खबर ना। आमी देवाक म्हणटा आमी देवाक पुजता आमी देवाक मानता जेन्ना आमचे स्वार्थ येता तेन्ना आमी देवाक बिवाक काय पळयना। हेंचे पॉलिटिक्साचें जे राजकारण आहा हेंच्यांनी एसेंब्लीन खेळपाचें देवा कडेन खेळपाचें न्हू। हांगा कितें जाल्लें पॉलिटिक्साचें जें वातावरण आहा म्हटल्यार एनवायरमेंट आहा हें हांगा देवा कडेन सुद्दां खेळना। हे आमच्या मुरगांवच्या राजाचो मंडप आहा ह्या मंडपान बसून जे मनीस वयर येयल्ले आहा जे कौन्सिलर जाल्ले आहा जे MLA जाल्ले आहा जे मिनिस्टर जाल्ले आहा पयलीं MLA कौन्सिलर मिनिस्टर जावच्या पयलीं देवा कडेन येता देवाचो आशिर्वाद घेता आनी जेन्ना ते मिनिस्टर जाता तेन्ना तांकां ते स्वता देव कशें दिसता तेन्ना ते देवाक भितर सुद्दां घालूंक भिना तेन्ना ते देवाक भितर घालून दवरता। 2 वर्सां जालीं आतां मुरगांवचो राजा भितर आहा आयज आमकां पुलीस आमच्या सगळ्या गव्हर्मेंट ऑथॉरिटीन जायतो हेल्प केल्लो आहा विसर्जना खातीर। 2 वर्सां जालीं कोणी कसलो स्टेप घेवंक ना आमी जायत्या कडेन गेले जायत्या जाणां कडेन रिक्वेस्ट केलो बाबा गणपतीचें विसर्जन करया आमी नाल्यार तुमी तरी करा तेजेर सुद्दां ते एग्री जावंक ना। आयज आमचो MLA संकल्प आमोणकराक खरें हांव वालोर दिता तो सुद्दां त्या जाग्यारूच बसून आयज MLA जालो। आयज जे देवान कोणाक कितें दाखोवपाचें आसलें न्हू तें दाखयल्लें आहा म्हाका त्या इश्यूचेर व्हडलें उलोवन कॉन्ट्रोवर्सी करपाची ना।